हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दिसा आमी गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ तुमचे मेरेन ह्या न्यूज रुमांतल्यान पावयतात. तर फाटले कांय दीस जाले सनबर्न ह्या विशयाचेर पेडणेकारां मदीं आमकां फूट पळोवपाक मेळ्ळी आणि निमणो आयज हाचेर खंय तरी एक निर्णय लागिल्लो. सो ह्याच बातमे विशीं सगळ्यात पयलीं जाणून घेवपा खातीर या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांता कडेन. हैना करीत निमाणे कडेन धारगळ ग्राम पंचायतीन सनबर्नाक मान्यताय दिल्ली आसात. कालच सनबर्नाड खर आंदोलन जालें धारगळे आणि ते उपरांत ह्या महोत्सवाक परवानगी दितले काय ना असो एक विशय आशिल्लो. कित्याक तर 4 दिसां पयलींच जाल्ले ग्रामसभेंतूय सगळ्या पंचायत बॉडी सरसकट एक थाराव एकमतान घेतिल्लो की सनबर्नाक खंयच्याय परिस्थितीत परवानगी दिवची न्हय म्हणून. पूण आयज जेन्ना आयोजकांच्या अर्जाचेर एक खास सभा आपयल्ली तेन्ना ते सभेत 5-4 अशा मतांनी सनबर्नाक परवानगी दिल्ली आसा. हेच बातमेंत एक म्हत्वाची अपडेट अशी की हे सभे वेळार एक थंयचो धारगळचो जो एक पंच वांगडी टिंटेट कारींतल्यान आयिल्लो आणि हे विशीं जी ब्रेकींग आहा ती गोमंतक टीव्हीन दिल्ली. हे गोमंतक टीव्हीचे ब्रेकिंगेची दखल घेवन गोंय पुलिशेन त्या जो पंच वांगडी आहा ताका चलन इशू केल्ले आसा. सविस्तर दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. तर ही जी धारगळीचो हो सनबर्नाचो निर्णय जाला त्या उपरांत जेन्ना गोमंतक टीव्ही थंयचो सरपंच सतीश धुमाळ हाचे कडेन उलोवपाक गेलो आनी तेन्ना ताणें सांगलें की आमी फक्त बोळी का बकरा हो जो निर्णय आसा तो पुरायेन सरकाराचो आसा. तर हे ताचें एक धक्कादायक स्टेटमेंट आमकां आयज आयकपाक मेळ्ळें. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन. दिवचले पिळगांव खण येरादारीचो जो विशय आसा तो कितले तेंपूच जालो सुटना. सो ह्या संदर्भात शेतकरी तशेंच जे आदले जे कामगार आसात आंदोलक आसात तांच्यांनी आपली मागणी घेवन तेंच्यांनी दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन पत्र दिलें की आमच्यो शेतकऱ्यांच्यो ज्यो कितें अडचणी आसा जी जमीन ह्या खणी खातीर गेला. पयलीं ही जमीन ही जी वायन आसली तो धेपो चलयतालो, तेज्या उपरांत सेजान घेतल्या उपरांत खुबश्यो थंय तक्रारी येत आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. तो हाचेर बेगोबेग आपल्यो ज्यो मागण्यो आसात त्याच बरोबर ती येरादारीचो जो कितें इशू आसा तो सुटावो करपा खातीर सरपंच पंच हांच्यांनी मेळोन त्या आंदोलकांनी उपजिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेतली. शेनवारा ह्या आंदोलकांनी बिचोलेचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांकां निवेदनपत्र दिल्लें. तेज्या उपरांत आयज हांच्यांनी जिल्लो अधिकाऱ्याक दिलेलें आसा आनी फाल्यां परतून ते सीएमाक मेळपाचें आसा अशें त्या आंदोलकांनी सांगलां. सो हो आतां मिना येरादारीचो इशू जो आसा तो केन्ना सुटावो जातलो हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. दुसरी एक बातमी अशी आसा की सद्या मनी लॉन्ड्रींग म्हणा किंवा जमीन हस्तांतर करपाचे विशय गाजत आसा. सद्या चांदोर ह्या सायडींत गिरडोळे ह्या पंचायतींत अशीच एक बेकायदेशीर दोंगर कापपाचें काम चालू आसा. थंय अशें प्लॉटींग करून थंय एक बेकायदेशीर रस्तो आनी ती जमीन जी आसा ती सपाट केलेली आसा. सो ह्या संदर्भात गिरडोळे पंचायतीन थंयचे सरपंच आनी पंचान वचोन TCP तशेंच उपजिल्लो अधिकारी आनी पुलिशेक लेगीत कागाळ केली. ताज्या उपरांत TCPन मामलेदाराक पत्र केलें की पंचायतीक हेचेर कारवाय करपाची मागणी करप म्हणून. सो तेज्या उपरांत परतून आतां पंचायत थंय गेला, इन्स्पेक्शन ती करता. सो TCP आनी उपजिल्लो अधिकारी आमकां योग्य सहकार्य करिना अशें थंयची पंचायत म्हणटा.
तर गौरीशन आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्योच आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार आयज सीएमान आमचो दोतोर ह्या नांवाचें एक ॲप लॉन्च केल्लें आसा फक्त साखळेकारां खातीर. साखळेकारांक आतां खंयच्याय विशयाचेर कितेंय तांकां कसली अडचण आसूं किंवा सीएमा पर्यंत बरें वायट कितें तांकां सांगपाचें आसूं तर ह्या ॲपा वरवीं ते संपर्क सादपाक शकतात. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. पोरण्या गोंयांत जावपी फेस्ता निमतान महाराष्ट्रांतल्या 500 परस चड भावीक पांयवारी करीत गोंयांत पावल्यात. आयतारा राती दिवचले राविल्ल्या ह्या भाविकांनी सोमारा पोरण्या गोंयाची वाट धरली. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार शिवोले स्वामी समर्थ मठ सामकार सोमारा महाराष्ट्र नोंदणी आशिल्ल्या एका धांवत्या गाडयेक उजो लागपाचो प्रकार घडलो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागल्याचो कळटा. तिसरी म्हत्वाची बातमी ती म्हळ्यार मोर्जे वाठारांत लायटीच्या खांब्यांचेर बेकायदेशीर खाजगी जायरातींचे होर्डिंग लायिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. देखून जाता तितल्या बेगीन हे पोस्टर्स हांगासरले काडचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आनी चवथी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार गोंयचे पयले आयुर्वेदीक एलोपॅथीक हॉस्पिटल दिवचले सुरू जातले. देखून इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान सोमारा ह्या हॉस्पिटलाचो ताबो दिवचलच्या दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठानाक दिलो. फुडल्या 5-6 म्हयन्यां भितर हें हॉस्पिटल सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा. सो ह्यो चारूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. तर फुडले 5 ते 6 म्हयन्या भितर गोंयांत पयले एलोपॅथीक आनी होमिओपॅथीक हॉस्पिटल आमकां पळोवपाक मेळटलें. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया कुडचडे शाखेत जो पळय तन्वी वस्त तशेंच बँकेचो मॅनेजर आनंद जाधव हांणी जो फ्रॉड केल्लो त्या प्रकरणांत आयज सुनावणी आशिल्ली आनी तांकां 3 दिसांची पुलीस रिमांड दिल्ली आसा. तशेंच दिपश्री सावंत गांवस हिची ह्याय प्रकरणांत कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली सुनावणी जाली आनी मात निवाडो जो आसा तो बुधवाराक दितले अशें कळटा. तर अशा आनीकूय म्हत्वाच्या सगळ्या अपडेटां खातीर आमचे गोमंतक टीव्हीच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स हांगा तुमी मुजरत फॉलो करचे. 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळोवचें. तशेंच देश विदेशांतल्यो हेर म्हत्वाच्यो घडामोडी जाणून घेवपा खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 मुजरत पळोवचें. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.